नमस्कार. मिड डे गोवात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. IIT खातीर सांग्यार जागो पळयला. सांग्यार IIT प्रकल्पाक प्राधान्य दितले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सरकार तुमच्या दारी 2.0 सांग्यार नेत्रावळी सावन परत सुरू. थंय गेल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यान IIT विशीं भूमिका स्पश्ट केली. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशा प्रमाण मायनिंग सुरू करूंक खंय पावणेक टेंडर प्रक्रिया सुरू केल्या. सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी सांग्या खातीर IITची जागा जी आसा ती ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केल्या. जे डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशन सुरू आसा. ओके, त्या खातीर एकदा डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशन कंप्लीट जालें त्या प्रोजेक्ट खंय करपाचो तो आमी कंप्लीट करतले. बट डेफिनेटली सांगे भागा खातीर IIT आमी प्रिफरन्स दिता. मायनींग आमकां सुरू करपाक जाय म्हणून 12(1)HH सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे आमी तांकां नोटीस इश्यू केल्या आनी तेच्याच प्रमाणे जो टेंडरींग प्रोसेस जो करपाक जाय पळय तो टेंडरींग प्रोसेस करपाक सुरवात केल्या. सरकार तुमच्या दारी मोहीम 2.0 परत सुरू. नेत्रावळी सांग्यार उक्तावणाची कार्यावळ. कारण म्हाका खबर आसा तो वदळच्यान विस्थापीत प्रस्थापीत सांगत आसलो. थोड्या लोकांक कदाचित विस्थापीत प्रस्थापीत कळोंक ना. जे धरणा खातीर हांगासल्या थंय हाडून तांकां दुसरे कडेन जागा दिल्यो. पण त्यो जागा दिता आसतना अजुनूय बी थोड्यांक दिल्ले 10,000चो प्लॉट शेत करपाक तो तेंच्या नांवार कदाचित जावंक ना. कदाचित ती जागा जी घराची दिल्या ती कदाचित तेज्या नांवार जावंक ना. वेगवेगळे प्रश्न फाटले कितलेशेच वर्सां ह्या विशयाक तर 30-35 वर्सां जाली. हे विशय प्रलंबीत आसा. हे विशय सोडपा खातीरच आमी सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान सुरवात केल्या. आमची आर्थिक उलाढाल वाडटली. अशे अनेक प्रकल्प ह्या आमच्या पायपलायनीन आसात आनी तातूंतल्यान इमिडिएटली एका वर्सा भितर सादारण ते 300 ते 400 एम्प्लॉयमेंट निश्चितपणान हांगा जनरेट जातलो आनी ताचेर हक्क आसतलो तो आमच्या सांगेकारांचोच आसतलो इतकें हांव सांगता. म्हणूनच आयज परत एक फावटी ह्या मतदारसंघान भितर गेल्या ते 5 वर्सांत खूब मोठ्या प्रमाणान एम्प्लॉयमेंट जालो पूण आमी एम्प्लॉयमेंटाक मुकले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. कोविडाचे चवथे ल्हार येता काय ना, व्हेरियंट कसलो कांयच निश्चित ना. पूण जतनाय गरजेची. मास्क घालात, बुस्टर वाशिना घेयात. भलायकी खात्याचो उलो. चवथे ल्हार आयले तरी चडशा जाणांनी वाशिना घेतिल्ल्यान खंय चड बादचें ना. आजिलात 0 सिक्वेन्सिंग लॅब तयार आसा. आतां खंय नवो व्हेरियंट आसल्यार गोंयांतूच कळटलो. COVID, it depends again not only on the climate or season, it depends even on which mutation is coming next. Right? Our second wave was because of Delta, third wave was because of Omicron. So we really don't know whether Omicron will give us another wave or not, or it will be something else. So what is there in our hand is get prepared, like Dr. Borkar said. Get vaccinated, get ready. दुसरो वेव जो आसा तो चड डेंजरस टायप आशिल्लो तरी आमी तेय ताजेरय आमी मात केलें आनी तिसरो वेव जो आयलो तेन्ना आमची परिस्थिती मातशी बरी आशिल्ली कित्याक चडशे लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतिल्लें आनी त्या खातीर वेरियंट वेगळो आशिल्लो हे दुसरो विशय. पूण वॅक्सिनेशना लागून चडशे जाणां तितले त्रास जावं ना. जिनोमीक सिक्वेन्सिंग मशीन म्हाका खुशी दिसता तुमकां सांगपाक की तें आमचें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आतां चालू जालां. सो आतां कसले वेरियंट्स जी वायरसाची आसा ती आमकां रोखडी करता. ताजी वी हॅव डन साधारण 112% लोकांक आमी फर्स्ट डोस दिला. त्याच प्रमाणे 102% लोकांक आमी सेकंड डोसूय दिला. सो फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजीस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वी हॅव वॅक्सिनेटेड ऑल द पीपल इन गोवा विथ बोथ द डोसीस. म्हाका तरी असं दिसता की पीपल हॅव बिकम कॉम्प्लेसंट नाव. आय वॉन्ट टू रिएटरेट परत हांव सांगूं सोदता लोकांक with one dose the protectivity is only 50%, with 2 doses it is around 70%, only with 3 doses we will be protected 90% and above. टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न जाग्यार पडटलो. 6,000 टॅक्सीवाल्यांक लागून 15 लाख गोंयकार, 30 लाख टुरिस्टांक कित्याक त्रास काय म्हूण लोक विचारतात. फाल्यां केंद्रा कडच्यान अर्द आयल्यार कोणूय खंयच्यानूय टॅक्सी घेवंक येवंक शकता. मावीन हेड ऑन. केंद्राची अर्द आयल्यार ओला सारक्यो सर्वीस येवंक शकता. उद्देगाक खंय बरी पॉलिसी येतली, बऱ्यो कंपन्यो येतल्यो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुद्धा पळयलो. दिसलें की सिंगल विंडो म्हणून
पण विंडो तितल्योच आहात आनी एक विंडो एड जाली. रिफॉर्म्स जाय अशें तुमकां दिसता काय कितें, आनी जर जाय जाल्यार कसले रिफॉर्म्स हाडप तुमकां आवडटलें? बदल हाडपाक हांवें एक ब्रीफ म्हाजे सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिला. 1 म्हयन्या भितर म्हाका न्यू पॉलिसी जाय. I can safely say one thing, given a few months time, you will have top companies making a beeline for Goa as it had happened in 1990. व्हडली नांवां येवपाक सोदता गोंयान आनी बरे इंडस्ट्री, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री. पयलें कितें आसतालें, तूं सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांकां नाचचें पडटलें. 1 वरस 1.5 वरस परमिशनाकूच घेवपाक लागतालें एप्लाय करून. आज ऑन सेल्फ डेक्लरेशन, that is going to be the new policy. Merely on self declaration, we want to trust the industrialists, we want to trust the industry. This is going to be the trust of the new policy. आता टॅक्सींच्या बाबतींत म्हाका दिसता तांणी तुमचेर टिका केल्या, तुमी मातशें ताणून धरला. हे खंय वचपाचें? कारण अजून मेरेन प्रश्न काय सॉल्व जाल्लो ना. सगळें टेबल टेनीस चालूच आसा. तुमी आज ह्या सेकंड टर्मा भितर, कारण इंडस्ट्रीज तुमचें नवीन खातें, ट्रान्सपोर्ट इज टू बी सामकें कंटिन्यू जाता फ्रॉम लास्ट टर्म टू दिस टर्म. ह्या टर्मा भितर तरी मोवीन बाबे जाग्यार पडटले. म्हाका थोडे अशें सांगता, फक्त एक 6 ते 10,000 लोक आनी ते 6,000 लोकांक आसपाना ऑब्स्ट्रक्ट करता ते म्हणटा तुमी 15 लाख पॉप्युलेशन आहा आनी जे 30 लाख टुरिस्ट येता म्हणजे 45 लाख पीपल यू आर होल्डिंग टू रॅन्सम, ओन्ली 10,000 पीपल, आनी तेंची सद्दां तुमी दादागिरी आयकता म्हणटा ते. हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपा जाय. कशें सॉल्व जातलें? आज ना फाल्यां हें जातलेंच, कित्याक सेंटरानूय आमकां आदेश दिल्लो आसा. एंड दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर ओपन. डायरेक्टली एनीबडी कॅन फ्लाय हीज टॅक्सी हियर. आज तरी आमचे गोंयकार भाव आनी टॅक्सी भाव आवाज करता की भायर महाराष्ट्रानसून टॅक्सी येता, कर्नाटका आमकां चान्स मेळना, फाल्यां आनी चड जातले. म्हणून इट इज बेटर टू हॅव अ एग्रिगेटर. फाल्यां सपोज ओला येयले दवरया एज पर सेंट्रल पॉलिसी, टुमोरो वी आर फोर्स्ड, बिकॉज सुनर ऑर लेटर इज गोइंग टू हॅपन. You mean to say they are going to get taxis imported from abroad or going to get it from Maharashtra or Karnataka सून हाडटले? आमचे गोंयकार भावच तांकां जॉइन जातले न्हू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुखेल सचिव आणि हेर सचिवांबरोबर महत्वाची बसका घेतली. सरकारी स्किमी डिजिटायज करपाचेर चर्चा जाली. तशेंच मिटर रिडरांक वेंचणुकेची ड्युटी आणि हेर सरकारी ड्युटी घाल्ल्यान लायटीची बिलां लोकांक उसरा मेळटा म्हूण विशय बसकेत आयलो. प्रीपेड मिटराचो प्रस्ताव आसा, मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुख्य सचिव आनी हेर सचिवां बरोबर बसका घेतली. सरकारी सर्विसीस डिजिटायज करपाचे, ऑनलायन करपाचेर हेजेर चर्चा जाली. इलेक्ट्रिसिटी मिटर रिडर इलेक्शन आनी हेर ड्युटेक आशिल्ल्यान लोकांक म्हयन्याक बिलां मेळना जाल्यार तेचेर चर्चा जाली आनी इलेक्ट्रिसिटीचे प्रीपेड मिटर बसोवपाचेरूय प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. आचारसंहितेक लागून बंद दवरिल्ली IPBची सिंगल विंडो व्यवस्था परत सुरू. IPBन जाहीर केला. नव्या प्रकल्पांत गुंतवणुकी खातीर अर्ज करतना जमीन घेवंक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया नोटिफिकेशन लागता. GIDC IPB कडच्यान जमिनीची गरज ना. तशेंच स्वताच्या जमिनीचेर विस्तारा विशीं आनी IDC IPB कडच्यान जमिनीची गरज नाशिल्ले कामा खातीर सध्या सिंगल विंडो व्यवस्था. बाणावलेकार वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू घेवन चल्ले प्रधानमंत्र्या कडेन. वेस्टर्न बायपास स्टिलाचेरूच जाय म्हूण बाणावले मोहीम उगडल्या. लोकांकडच्यान सयो घेवन निवेदन प्रधानमंत्र्याक धाडपाचें. मोहिमेक लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तमनार डबल ट्रॅकिंगाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत तांकांय न्याय मेळटलो म्हूण बाणावलेकारांक आशा. आमचे पळय डबल ट्रॅकिंग आसलें तितून सुप्रीम कोर्टान देखून वर्डिक्ट दिलो आसा इन फेवर ऑफ एनवायरमेंट, इन फेवर ऑफ गोवा. आनी वी आर होपफुल that the Prime Minister will see the sincere efforts of the entire villages of Benavli who are working tirelessly to put the Western Bypass on stilts. It is with that one positive approach by the government and by the Ministry of Road Transport, we can see that hope that the Western Bypass will be successful and on stilts, protecting the environment and accomplishing sustainable development. Response कसा हा तुमच्या सिग्नेचर कॅम्पेन? You can see the response. लोक सांगतात
बरें आहा तें करपा जाय आनी बरें आहा तें करपाक फाटीं रावपाचें पण दे आर वॉकिंग अप इन फ्रंट एंड टेकिंग सिग्नेचर गिविंग द सिग्नेचर्स सो इन द नेक्स्ट 2 days we hope to complete the entire campaign and then we will forward this entire petition along with the signatures to the Prime Minister of India and we hope and pray that the Prime Minister looks into this and sees the sincere efforts by the people of Benauli, especially the children of Benauli who are fighting to save their village. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. सांकवाळे MES कॉलेजीच्या वाठारात नव्या मेगा प्रकल्पांच्या बांदकामांक लायसन दिवप ना म्हूण सांकवाळ पंचायतीन ठराव घेतला. सरपंच गिरीश पिल्लयन जाहीर केला. त्या वाठारात सिवेजीचो बरोच उपद्रव जाता. आदी STP प्लांट घालचो, मागीर नव्या बांदकामांक परवानगी दिवची म्हूण पंच मागता. लोकांनी सिवेजीचेर कॉन्क्रीट घालून पुरयला. This whole area, this whole MES college area is a rocky area. How much ever you dig into the soak pits or how much ever you try your level best, since it's a rocky area, it does not soak in. So this area has almost more than 800 houses. There are huge projects coming up. So I, as a panch, request the Sarpanch, Mr. Girish Pillai. He's always been cooperative. I have requested him before and I will request him henceforth that since we have a very capable Panchayat Minister, Honorable Shri Movin Gudino also. I request Shri Movin sir, I request Girish Pillai, the Sarpanch of Sankwal, to kindly initiate and on what is that Top priority. On a topest priority, we request them to come up with a sewage plant here because this place has been this place is very beautiful. The infra is well, everything is really maintained, but problem is that the sewage creates a lot of ruckus, creates a lot of problem. मागीर ताज्या नंतर परत डेंगू आयलो, परत मलेरिया आयलो, हे सगळे कारण. आनी हांगा सिनियर सिटीजन्स आसात, ल्हान भुरगीं आसात. सो ताज्या खातीर हांव कितें म्हणटा की हांगा सिवेज प्लांट हो मस्ट प्रॉब्लम इशू आसतलो. तेका लागून मेन थिंगा आमकां एक सिवेज प्लांट जाय पडटलो. विदाउट सिवेज प्लांट ते इशू केन्ना सॉल्व जावपाकूच ना. तेका लागून एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव लोकां वांगडा आमकां रावपाक, कितें लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आहा आनी एवरी पंच मेंबर आसूं सरपंच आसूं लोकां लागून काम करपाक आमी फुडें सरलेला. तेका लागून हांव कितें म्हणटा तेंचे ते इशू सारके आहा. तेका लागून एकूच इशू हे इशू सॉल्व जावपा लागून म्हाज्या हिशोबान कितें दिसता आमकां थिंगा प्लांट जाय पडटलो. कित्याक आमी टेक्निकल ऑथॉरिटीन आमी फकत आमी हेजे पयलीं दिल्ल्या लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या, मल्टी ड्वेलिंग व्हडले प्रोजेक्ट्साक आमी दिल्ल्या. पण हांव कितें म्हणटा हेजे फुडें आमी एक प्लॅन घेवप. आमी इवन ग्रामसभा पयर जालें तेतून रेजोल्युशन घेतलेलें की हेजे फुडें थिंगा आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवप. व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें न्हू. कित्याक जेन्ना पर्यंत हे जे इशू सॉल्व जायना आमी हिंगा पंचायती सायडीच्यान आमी एकूय लायसन्स इशू करपाना. गोंय विजेचे मळार वयर सरतले जाल्यार सौर उर्जेचेर भर दिवपाची गरज वीज मंत्री सुदिनान उक्तायल्या. सोलार पावर प्लांटाक 50% सबसिडी मेळटा. पंचायत वेंचणुके उपरांत खंय ह्या मळार जागृती सुरू जातली. शारांनी आनी जंय गरज आसा थंय अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू केलां म्हूण सुदीन सांगता. आतां झाडां मारी नासतना तमनाराची समांतर लायन. पावर डिपार्टमेंट स्ट्रॉंग जातलो जाल्यार दोन गोश्टी आसा. एक म्हणजे आमकां सोलर एनर्जी जी आसा ती सोलर एनर्जी आमकां तयार करची पडटली. आनी सोलर एनर्जी तयार करपा खातीर विविध योजना म्हणजे 50% सबसिडी. खूब जाणांक खबर ना की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची 50%, 30% आनी आमची 20%, अशी 50% सबसिडी मेळटा. आनी त्या खातीर येता त्या म्हयन्यांतल्यान आमी स्पेशल हें चालू करतले कोड ऑफ कंडक्ट सप्लाय करपाक. आनी स्पेशल हें चालू केल्या नंतर लोकांक कन्विन्स करतले की सोशल हें कित्याक जाय आनी त्या प्रमाणे तन्मार प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्टान जावन करना. तन्मार प्रोजेक्ट जो आसा तो ही अलायनमेंट हांवें स्वता विधानसभेंत मानिल्ली. ही अलायनमेंटीक तो हाडचो अशें सुचोवप विदावट कटींग द ट्रीज, विदावट डुईंग एनीथींग. जी एक्झिस्टींग लायन आसा त्या एक्झिस्टींग लायनीचेर पार्लल तो हाडचो अशें दिशिल्लें. केबलिंग जें आसा तें खूब मोठें काम आसा. आतां सिटी एरियांत हें काम जवळ जवळ घेतिल्लें आसा.
अर्बनायज एरियांत हें काम घेतलेलें आसा आनी ज्या कडेन शक्य आसा त्या कडेन तें घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ताका मोठो फंड जसो नॅशनल हायवे 10,000 कोटीचो फंड लागलो तसोच फंड आमकां सिवरेजीक लागता आनी तसोच फंड आमकां अंडरग्रावंड कॅबलिंग लागता आनी त्या खातीर हे सगळे फायनान्शियल विचार करून आमी मुखार वता. फुडें फुडें सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हाची खात्री ना. तरणाट्यांनी शेतकामांत फुडार करचो म्हूण WRD मंत्री शिरोडकाराचो उलो. WRD वरवीं नवे बंधारे बांदपाचो प्लान. फोंड्या कोडार फार्माच्या प्रशासकीय बिल्डिंगेचें काल उक्तावण जालें. झाडां पेडां विशीं शिक्षण घेतल्या भुरग्यांनी हे बिल्डिंगेचो लाव घेवचो म्हूण शेतकी मंत्री रवीचो उलो. फुडें खंय उदकाचे निर्गतीक स्कोप. पूण शेती खातीर जें आसा तें उदक हांवेंच पावोवचें पडटा, म्हजी डिपार्टमेंटाक पावोवचें पडटलें. आनी शेतीक कितले बरे टॅक्निकल्यान मुखार व्हरतात, कितल्या बरे पद्दतीन मुखार व्हरतात ही जबाबदारी शेती डिपार्टमेंटान करची पडटली. म्हणजे अशें एक हें आसा की आमकां दर वर्साक कमीत कमी 5,000 भुरगे, परत एकदां म्हणटा हांव, आमी कमीत कमी 5,000 भुरगे शेती वेवसायांत हाडचे पडटले. गव्हर्मेंटा कडेन सादारण अशे 2,000 ते 3,000 वर्साक नोकरी जावंक शकतात, ताजे वयर ना. ही बिल्डींग सुंदर जाल्ली आसा आनी ही बिल्डिंगेक हेजो वापर चड करून सगळ्या गोंयच्या लोकांचे फायदो घेवपाक जाय. आमची कॉलेजीची जावं हायर सेकंडरीची भुरगीं हांगसर येयले जाय, तांकां हांगसर पळयले नंतर तेंचें हें वाडटा, तांकां एक करता आमची भुरगीं NSS भुरगीं जी आसा तेजे कडेन सगळें सामान बी आसा ती येवन रावतात. ते 2 दीस 4 दीस ते सुभाष शिरोडकारान जर एक आमचे एक WRD आसा ते सकयल एक डॅम बांदील जाय जाल्यार उदक तें आमी खिचून शकता, हाडपाक शकता. हेचे वयर एक ल्हान डॅम व्हडलो नाका पण तें उदक डायरेक्ट शेताक येता. बांदारो तें उदक एका शेती वापरता. आमचे कडेन 120 इंच पावस पडटा. ते 120 इंचान जर आमी सगळे कडेन डॅम घातले की तेणें तें उदक हाडलें सगळे कडेन गोंयभर. तें उदक सगळे कडेन गोंयभर हाडलें जाय. आमी तें उदक डॅमाचें उदक आमी देशांत काडूंक शकता आनी आमी तें उदक परकी देशांत वचूं जाता. ज्या आरामाक उदक जाय पडटा आमी हें उदक तुमी घेयात, ही ऑयल आमकां दियात. डबल ट्रॅकिंगे विशीं CECची शिफारस मानून सुप्रीम कोर्टान रानवटी जीव मंडळाचे क्लियरन्स रद्द करपाच्या निर्णयाक एक्टिविस्टांचो येवकार. सरकाराचे 3 इन्फ्रा प्रकल्प खंय कोळसो हाडूंक गोंयाक कोल हब कशेंच जावंक दिवचे ना म्हूण एक्टिविस्टांनी पेंगंट बांदला. मुख्यमंत्री म्हणटा कोर्टाच्या निर्णयाचो मान. कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण काम जातलें. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी सुप्रीम कोर्टान धाडलेली हांगा based on the complaint or case taken up by Goa Foundation. तो report has been accepted by the Supreme Court आणि सांगले की वो डबल ट्रॅकिंग गोंयांक कांयच फायदो ना म्हणून. हे दीस पयले ताणें सांगुल्लें की तो 400 kV ट्रान्समिशन लायन पासून नाका ती आनी खंयच्यान तुमी रूट करा. CRZ स्पेशल कन्सिडरेशन घातले गोंयाक कित्याक गोंय हेज जिओमॉर्फिकल फिचर्स म्हणून. सो गोवा कॅनॉट सस्टेन सच बीग प्रोजेक्ट्स. लोकांची घरां मोडून झाडां पेडां मोडून त्या जनावरांक त्रास करून आमकां असले डेव्हलपमेंट नाका. अहें जावंक जायना. कित्याक सांग, जितलो रायट आमकां मनशांक आहा न्हू तितलोच रायट बाकीच्या जनावरांक आहा, पशु पक्ष्यांक आहा ह्या पृथ्वीचेर रावपाक. आनी आमी तो रायट काडून घेवंक शकना. We are so thrilled that the Supreme Court has favored Goans against destruction. We as Goans, we used to be like, okay, we are in the west coastline, okay, we know, but we did not know the sufferings of the people on the east of Goa. गोंयकारांनी जो ह्या प्रोजेक्टांचो विरोध केल्लो ते गोंयकार खरे ठरले आणि BJP सरकार खोटी ठरली. I request the Supreme Court to please inspect the remaining part of the track, along which the South-Western Railway track will be doubled. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचो आमी आदर करता. तांच्यानी दिल्ली इन्स्ट्रक्शन फॉलो केली.
अखिल गोय कन्नड महासंघान ग्रामपंचायत वेंचणुकीची तयारी केल्या. जुनांतल्या गोंयच्या पंचायत वेंचणुकेत कन्नडिकांची लक्षणीय लोकवस्ती आशिल्ल्या गांवांनी महासंघाचे पॅनल तयार करून उमेदवार घालतले म्हूण कन्नड महासंघाचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेती प्रुडंटा कडेन उलयलो. जो हमारा कन्नड़ी का लोग जहाँ जहाँ ज़्यादा वार्ड में रुकता है वहाँ हम लोग यूनिटी होके मेरे पास संपर्क कर रहे हैं. पिछले टाइम हम लोग सांकवाल पंचायत हम लोग बहुत पुराने से मतलब 2002-3-4 से रवि घोड़ा करके हमारा था, तब से हमारा फाइनल वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सांकवाल पंचायत में हर बार एक 3, 4, 5 कैंडिडेट ऐसा दिखते आता है. मेरा भाई भी 2 बार वहाँ पे शरण मेटी सरपंच बन चुका है और मेरा वाइफ भी कर्नाटक में जिला पंचायत प्रेसिडेंट बन चुका है. वहाँ 213 पंचायत का वो हेड बन के हमको अनुभव है कि उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम यहाँ पे गोवा में भी कन्नड़ी लोग कहाँ कहाँ स्ट्रांग है. बिचोली है, कलनगुड वड्डे है, यहाँ सांकवाल है. यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट है तो हम कन्नड़ा फाइनल बना के वहाँ पे स्ट्रांग जो रुकने वाला है उन लोगों को हिम्मत दे के आने वाला पंचायत इलेक्शन में जितना लोग खड़ा रहता है उन लोग इंटरेस्ट उन लोगों को जिता के लाने के लिए मैं उन लोगों को सपोर्ट करता है. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.